संरक्षण मंत्र्याच्या जन्मदिसाच्या आयोजना खातीर मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या फुडारपणाखाला सुमार 140 जणांची समिती नेमल्या। जन्मदिसाच्या निमतान गोय राज्याच्या जनतेकडल्यान संरक्षण मंत्र्याचो सत्कार करतले अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान सांगलां। ही कार्यावळ सांजेच्या 4:30 वरांचेर सुरू जावन सुमार 7 मेरेन सोंपतली। ह्या कार्यावळीक 50,000 मेरेन कार्यकर्ते तशेंच हेर हाजीर रावतले। ह्या सुवाळ्याच्या तयारी खातीर पंगड केल्यात आनी प्रत्येक पंगडाक वेगवेगळ्या वेवस्थेचें काम सोपयलां। आमचे रक्षा मंत्री 13 तारखेक तेंची वर्सां 60 वर्सां आमी साजरी करता आनी ताजे खातीर सगळे थरांतले सगळे पक्षांतले लोक किंवा विविध थरांतले लोक येवन तेंच्यांनी सादारण 140 जणांची समिती केल्ली आसा। मुख्यमंत्री प्राध्यापक लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या अध्यक्षता सकयल आनी 13 तारखेक तांचो सन्मान सुवाळो जावपाचो आसा। हो गोंय राज्याच्या जनते तर्फे जातलो। हो आंकडो सादारण आमचे वेवस्थेंतल्यान सादारण 40,000 पर्यंत कार्यकर्ते, अन्य मागीर सादारण 10,000 50,000 पर्यंत कार्यकर्ते ह्या सन्मान सुवाळ्याक उपस्थित आसतले। मनोहर पर्रीकाराचो राष्ट्रीय राजकारणांत तशेंच देशाच्या पयल्या 5 मंत्र्यां मदीं आस्पाव आशिल्ल्यान तांचो अभिमान आसा अशें तेंडुलकरान म्हळां। विविध वेवस्था त्यो सगल्यो जाल्ल्यो आसा। प्रत्येक वेवस्था वेगवेगळ्या ग्रुपांक आमी वांटून दिल्ली आसा आनी वयाची ते 60 वर्सां पूर्ण करतात आनी आमकां अभिमान दिसता की ह्या वेळाचेर ते राष्ट्रीय राजकारणां आसा आनी ह्या देशाचे पयले 5 मंत्र्यां भितर ते गोंयचे आमचे ह्या देशाचे संरक्षण मंत्री म्हणून आसा। कांपाल मैदान जे आसा थंय पार्किंगा खातीर परेड ग्राउंड आसा आनी फुटबॉल ग्राउंड आनी कला अकादेमीचो जो आसा तो 4 व्हिलरा खातीर पार्किंग वेवस्था केल्ली आसा। सादारण 4:30 कार्यक्रम सुरू जातलो। प्रत्यक्षान व्यासपीठावर कार्यक्रम 4:45 बरोबर सुरू जातलो आनी 6:45 पर्यंत हो सन्मान सुवाळो सोंपतलो। मजगती सरकारान नॅशनल फूड सेक्युरिटी येवजण राज्यांत लागू केल्ल्यान तांणी गोंय सरकाराचे तशेंच केंद्र सरकाराचे अभिनंदन केलां। ह्या येवजणे खातीर केंद्र सरकार 65 कोटी जाल्यार राज्य सरकार 25 कोटी दितले। नॅशनल फूड सेक्युरिटी हो एक्ट गोंयान आमी लागू केलो। त्या खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करता, कारण 13 एक्ट लागू जाल्लो आनी ह्या हितूंतल्यान सादारण 65 कोटी रुपया हे केंद्र सरकारा कडल्यान सबसिडी रुपान मेळटले आनी सादारण 25 कोटी रुपया गोंय सरकार भितर घालतले। ह्या हितूंतल्यान 5,11,000 लोकां खातीर हेजो बेनिफीट मेळटलो। ह्या खातीर हांव गोंय सरकाराचें तशेंच केंद्र सरकाराचें अभिनंदन करता की ही स्किम्स जे आसा नॅशनल फूड सेक्युरिटी ही गोंयांत लायिल्ले बद्दल। IDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।